नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी देशातल्या पहिल्या हायड्रोजन रेल्वे सेवेचे जाले लोकार्पण. जिंद ते सोनीपत मेरेन धावपी ही रेल्वे पुरायपणान स्वदेशी पद्दतीन केल्या तयार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी चंदीगड राज्याक सुमार 4700 कोटी रुपयाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पाची भेट. चंदीगडान जाली उदरगत राज्या मेरेन मर्यादीत उरनासतना हेर राज्य मेरेन लेगीत पावल्या, प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाब राज्याक सुमार 5470 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची दिली भेट. नागरिकांची सेवा करप सरकाराची आसा प्राथमिकता. माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी भाषिणी कार्यशाळेचे केले उक्तावण. गोंयच्या सर्वसामान्य मनशाक आपल्या कोंकणी भाशेंत सरकारा मेरेन पावोवपाची भाषिणी हो उपक्रम दिता संद. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयचे नामनेचे स्क्वॉश खेळगडो यश फडते हाका सुपूर्द केलो आर्थीक आदार निधी. 2028 जावपी ऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जावपाक अतिरिक्त आर्थीक आदार दिवपाचे दिले आश्वासन. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हरियाणाच्या जिंद हांगा देशांतली पहिली हायड्रोजन रेल्वे सेवेक लोकार्पण केलें. गाडयेक जिंद ते सोनीपत मेरेन धावपी ही रेल्वे सेवा नितळ आनी शाश्वत येरादारीचे दिकेन भारताचे एक म्हत्वाचे पावल जावन आसा. जर्मनी, जपान, चायना आनी अमेरिके उपरांत हायड्रोजन रेल्वे सेवा सुरू करपी भारत 5वो देश थारला. ही रेल्वे सेवा पुरायपणान भारतांत भारतीय तंत्रगिन्यानाचो वापर करून घडयल्या. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अशे तरेची हायड्रोजन रेल्वे सेवा भारतांत सुरू जावप ही देशा खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा म्हूण नमूद केलें. तशेंच फुडारान संशोधनाच्या नवाचारांतल्यान ही सेवा आनिकूय सवाय आनी सोपी जातली अशी आस लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं. अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है. और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है. साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है. ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है. 3200 हॉर्स पावर. और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है. सध्या संवसारांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाचो संदर्भ घेवन उलयतना 2014 वर्सा पयलीं संवसारांत सध्या आशिल्ली अस्थिरता आनी संघर्षाची परिस्थिती आशिल्ली जाल्यार भारतांतले रेल्वे उदरगतीचे काम पुरायपणान ठप्प जात आशिल्ले. पूण 2014 उपरांत केंद्र सरकारान जाल्ल्या बदलाक लागून रेल्वे क्षेत्रांत क्रांती घडल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता. क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी. अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता.
लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। भारताच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रवासान आयचो दीस ऐतिहासीक ठरतलो अशें कार्यावळींत उलयतना केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। देशांत स्वदेशी हायड्रोजन तंत्रज्ञान तयार करपाचो संकल्प नेटान उबारून धरिल्ल्यान पुरायपणान स्वदेशी आशिल्ली ही रेल्वे सेवा तयार करप शक्य जाला अशी खोस लेगीत मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तायली। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन जो 12 वर्षों में एक बड़ा एक तरीके से लगातार एक के बाद एक वंदे भारत, अमृत भारत, नए स्टेशन बनाना, नई पटरियां बनाना, वो जो काम लिया है हाथ में रेलवे का विद्युतीकरण करना, ये सब उसी का हिस्सा है माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का। साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा में रेलवे के लिए मात्र 315 करोड़ रुपए देते थे, 315 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी उस 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी चंदीगड हांगा आयोजित कार्यावळीन प्रधानमंत्र्या हस्तुकी केंद्र सरकारान राज्याक तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट दिली। हातूंत भलायकी क्षेत्र तशेंच हेर म्हत्वाच्या वाठारांचो आस्पाव आसा। ह्या वेळार उलोवप करतना चंदीगड सावन तरेकवार मोहिमो राबोवन पुराय देशा खातीर देख तयार केल्या। देशान दंडसंहितेच्या बदला न्यायसंहिता व्यवस्था हाडून ती सगळ्यांत पयली लागू करपी चंदीगड राज्य आशिल्लें। तशेंच तरेकवार हायटेक तंत्रज्ञानाची सुरवात करपाचें श्रेय लेगीत चंदीगडाक वता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। भारतांतल्यो भलायकी सेवांनी जाल्ल्या सुदारणाक लागून आयज विदेशांतले लोक लेगीत भारतांत उपचार करून घेवपा खातीर येता अशें तांणी मुखार नमूद केलें। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे। हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। भलायकी क्षेत्रांत घडिल्ल्या क्रांतीच्या बळग्यार अजून मेरेन देशांतल्या खाची कोनशांतल्यान सुमार 48 कोटी लोकांनी टेलिमेडिसिन ह्या उपक्रमाचो वापर करून शारांतल्या तज्ञ दोतोरा कडल्यान वैजकीय सल्लो आनी उपचार घेतला। तशेंच एका काळार घरातूच बाळंतपण करपी बायलो आतां इस्पितळांत वचून सुमार 90% बाळंतपण तज्ञ देखरेखी खाला जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। साथियों, हमारी सरकार तकनीक के जरिए भी इलाज को सुगम बना रही है। हमने ई संजीवनी मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की। इसके तहत आज देश में 48 करोड़ से ज्यादा टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन हो चुके हैं। दूर सुदूर इलाकों से भी लोग
बड़े अस्पतालों से डॉक्टर से परामर्श कर रहे हैं। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं के इस विस्तार की वजह से आज देश में 90% से अधिक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। हमारे यहां माता मृत्यु दर में 86% की कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है। सध्याच्या केंद्र सरकाराच्या फुडारपणाखाला राष्ट्रीय भलायकी धोरणात बदल करून ती सर्वसमावेशक करपाचें काम केलां। आताच्या भलायकी धोरणाप्रमाण फक्त दुयेंती पडप आणि दुयेंतींचेर उपचार करप इतले मेरेन थांबयनासतना दुयेंसाक पयलींच पयस दवरपाचेर भर सरकारान दिला, अशें कार्यावळींत उलयतना केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें। भारत की स्वास्थ्य नीति 2017 में बनी, जो पिछली स्वास्थ्य नीति से बिल्कुल भिन्न थी। उसकी सोच अलग थी और वो सोच थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी। सिर्फ बीमार होना और बीमार को ठीक करना, इलाज करना, यही नीति नहीं हो सकती, बल्कि बीमार न होना, इसके लिए हमें क्या करना है, यह भी हमारी नीति में जुड़ना चाहिए। इस तरह की आपने नीति बनाई और इसलिए प्रिवेंशन, प्रमोटिव हेल्थ केयर, क्यूरेटिव हेल्थ केयर, पैलिएटिव हेल्थ केयर, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर, हर के बारे में सोच करके सबका समावेश करते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखते हुए आपने जो स्वास्थ्य नीति दी, उस स्वास्थ्य नीति के माध्यम से आज हम तीव्र गति से देश के 140 से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब भेटेर आसात। प्रधानमंत्र्यांनी यावेळार जालंधर कंटोनमेंट रेल्वे स्टेशनाची पळोवणी केली, तशेंच करतौली अंबाला रेल्वेक 5वो बावटो दाखोवन रवाना केले। अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत जालंधर कंटोनमेंट सयत 75 पुनर्निर्मित रेल्वे स्टेशनाचे प्रधानमंत्र्यांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें। प्रधानमंत्र्यांनी जालंधर हांगा आयोजीत भौशीक सभेक संबोधित करीत 5470 कोटी रुपयाच्या विकास परियोजनांची भेट पंजाबाक दिली। NDA सरकार भारताच्या दर एक नागरिकाच्या सेवेक प्राधान्य दिता, तांचे जिवीत सुरळीत करता आणि उदरगतीच्यो नव्यो वाटो उक्त्यो करता, अशें ताणें आपल्या उलोवपांत सांगलें। हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां जो लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 19 ते 25 जुलय मजगती विदेश भोंवडेर आसतल्यो। ह्या भोंवडे वेळार त्यो मालदीव, उत्तर मसेडोनिया तशेंच रोमानियाक भेट दितल्यो। तांच्या ह्या भोंवडे विशीं सविस्तर म्हायती दिवपा हेतान विदेश मंत्रालयाचे सचिव सॅवी जॉर्ज हांणी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशद आपोवन ह्या तिनूय देशाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां दिल्ल्या आमंत्रणाक मान दिवन राष्ट्रपती ऐतिहासीक भोंवडेचेर वता अशें सांगलें। ही मोल्दोवा गणराज्य आणि उत्तर मसेडोनिया देशाक भेट दिवपी पयली भारतीय राष्ट्रपतीची भोवडी आसतली, अशें लेगीत तांणी मुखार सांगलें। This would be the first ever visit by the Indian President to Moldova since the establishment of diplomatic relations between the two countries. During the visit, Honorable President will hold one-to-one and delegation-level talks with the President of Moldova. The President of Moldova will also host a banquet dinner in honor of Rashtrapati ji. The President will meet Prime Minister and President of the Parliament of Moldova along with the members of the Parliamentary Friendship Group. She will also have interaction with the business representatives and members of the Indian diaspora. The state visit of Honorable खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो।
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे पॉज बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंय म्हायती तंत्रगिन्यान इलेक्ट्रॉनिक संचालनालय वतीन आयज भाषणी राजम ह्या कार्यशाळेचें आयोजन जालें। कार्यावळींत गोंयचे म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी वांटो घेतलो। एआयचो वापर करून कोंकणी भाशेन प्रशासकीय कामांत हातभार लावपाचेर हो उपक्रम आधारीत आसा। कार्यावळींत उलोवप करतना गोंयच्या अर्थवेवस्थेन म्हत्वाचें योगदान दिवपी पूण सहजपणान कोंकणी भाशे शिवाय हेर भाशांनी जांकां संवाद सादप जमना तांकां सोंपेपणान सरकारा मेरेन पावोवपा खातीर आनी सरकाराक तांच्यो समस्या समजून घेवपा खातीर भाषणी ह्या उपक्रमाचो व्हडा प्रमाणात योगदान जातलें अशें म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। So I think it's not only the question about English being the spoken language and that gets converted into Konkani. Any language which they have already taken under the scape, I think will allow us to get the whole transformation into Konkani. So एक शेतकरी भाव आसतलो, नुस्तेकान आसतली, नुस्तेकार आसतलो, आर्टिसन आसतलो, लोकल फार्मर प्रोड्यूस करता तो आसतलो, ट्रेडर आसतलो, various fellows who are involved as citizens in the who contribute to the local economy, wanting to do business, wanting to understand things, wanting to make many things move around, just wanting to converse. And I think what better can be than this whole thing being conversational in our own mother, आमचे own मायभास. So the large language model with AI will allow us to converse very freely. So जाका कोणाक तो गॅप आशिल्लो म्हणजे महिला डिजिटल सशक्तीकरण करता आसतना तो एक म्हाका दिसता आतां उलयता तकलेन गेलें की this is something which we need to tell by making these courses. I think you need to add these courses in the महिला डिजिटल सशक्तीकरण. की बायल मनीस जी गांवांत आसा तिका फोन वापरूंक कळना, मातशे त्रास जाता, ती समज फाल्यां उलयली आपली भाशा आमकां ती भाशेन रोखडेंच कळटलें, which we need to pick up and lot of things can happen. इंधनाच्या वाडटे मोल आनी पेट्रोलाची उपलब्धतेचेर ताण मतीन घेवन पेट्रोलान इथेनॉल मेळोवन लोकांक सवाय भितर पर्याय उपलब्ध करून दिवपाचें काम केंद्र सरकारान केलां अशें मत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायलें। केंद्रान इथेनॉल मेळोवन तयार केल्ल्या पेट्रोलाक प्रोत्साहन दिवपाचें आव्हान लेगीत ह्या वेळार तानावडे हांणी केलें। ह्या पर्यायाचो वापर करून गिरायकांक दीर्घ काळा खातीर फायदो करून घेवपाक मजत जातली असो उलो लेगीत तांणी मारलो। सरकार जेन्ना एखादी गोष्ट करता ती बऱ्याक लागून करता, कारण आमच्या देशा भितर पेट्रोल ना। आमकां आतां आमी पळयता अमेरिका आनी इराणचें युद्ध जालें, आमकां पेट्रोल शॉर्टेज जाता, म्हारग जाता आनी त्या पर्याय म्हणून आमकां ताका सोदूंक जाय आनी इथेनॉल हो तेजो पर्याय आसा। सुरवातीच्या काळात कदाचित थोडोसो प्रॉब्लेम लॉंग रन तेजो बऱ्या तरेन फायदो जातलो आनी आमच्या देशांतलो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो करता तातूंत आमचे पयशे घालचे पडटा, तातूंत थोडेशे पयशे जर आमचे उरले आसत जाल्यार देशाक तेजो फायदो जातलो आनी त्या दृश्टीन सरकाराचें उचललेलें पाऊल आसा तें डेफिनेटली ताच्या भितरले सुदारणा ज्यो आसा येणाऱ्या वर्सांनी जातल्यो आनी ताचो फायदो कालांतरान लोकूय म्हणटाले सोलर लायट आसत, इथेनॉल आसत, तेणे आमच्या देशा भितर आमी स्वावलंबी जावंक जाय तो सरकाराचो प्रयत्न आसा। इथेनॉल मेळोवन तयार केल्ले इंधन ही काळाची गरज जावन आसा आनी केंद्र सरकारान लागू केल्लो हो निर्णय बरोबर आसा अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी दिली। अजून मेरेन ह्या मिश्रीत इंधना बद्दल कसल्योच कागाळी येवंक ना, पूण फुडारान कसल्योय समस्या उपरासल्यार केंद्र सरकार ताचेर फावो ती कारवाय लेगीत करतले अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें।
इथेनॉल हे जे कितें मिक्सिंग या पेट्रोलाक ते ऑलरेडी सरकारान सगळ्याचे न्यूज घेवन ते मिक्सिंग कितले पर्सेंट आसचें 5% वयले 10%, 10% वयले आतांचे पेक्षा वयर करपाचें आसा. हे सगळे जे कोण जाणकार आहा त्या सगळ्या तज्ञाच्या हातूंतल्यान केल्लें. कारण आज आखाती युद्ध हे युद्ध आसा, युद्धाच्या माध्यमातून पेट्रोल घेवपाक हें जाता आनी आज ताची गरज आसा. त्यामुळे हे करप हे देखून देशाच्या बाबतीत सोयीस्कर आसा अशें कोणाची कंप्लेन सरकारा कडेन तशी येवना. प्रॉब्लेम जाल्यार सरकार ताचेर विचार करता. पण रेटही कमी होत नाही इथेनॉल वापरून. रेट तरी कमी व्हायला पाहिजे ना. रेट सरकार ठरवणार ना. सरकारने आधीच पेट्रोलवर 10 रुपये मागे कमी केले होते. सरकारला वाटलं सरकार आणखी रेट कमी करणार. गोयचे लोकजिवीत, लोकसंस्कृती आणि लोकसाहित्यातले गिरेस्त दायज लोकां मुखार मांडपी लोकसाहित्य संमेलन 2026 18 जुलै दिसा पणजेत आयोजीत जाता. ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हालगडे लोकसाहित्य संशोधक डॉक्टर अरुणा ढेरे आसतल्यो. हे संमेलन विवेकानंद सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था, केरी 70 कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि इन्स्टिट्यूट बिनेजीस ब्रागांझा हांच्या जोड पालवान फाल्यां सकाळी 9 ते सांजे 5:30 वरां मेरेन आयोजीत जातलें. संमेलनात लोकसाहित्यातल्यान प्रतिबिंबीत जावपी निसर्ग आणि पर्यावरणीय जबाबदारी ह्या विशयाचेर परिसंवाद घडोवन हाडटले. आयोजकांनी संमेलनाविषयी सविस्तर माहिती दिली. येत्या 18 जुलैला इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रागांझाच्या मुख्य सभागृहामध्ये लोकसाहित्य संमेलन 2026चं आयोजन करण्यात आलेले आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी आदरणीय डॉक्टर अरुणा ढेरे यांची उपस्थिती असेल. तसेच या संमेलनाचं आयोजन करताना आम्ही एक परिसंवाद ज्याच्या ठिकाणी लोकसाहित्य, निसर्ग यांचा अनुबंध अशा विचारांनी परिसंवादही आयोजित केलेला आहे. आणि या संवादामध्ये डॉक्टर विनय मडगावकर आहेत, डॉक्टर गीता एर्लेकर आहे, त्याचबरोबर विठ्ठल शेळके आणि प्राध्यापक सुषा होणकर यांचा सहभाग असेल. मी स्वतःही त्याच्यामध्ये सहभागी आहे. या परिसंवादाचे अध्यक्षपद गोमंतकीय थोर लोकसाहित्याचे अभ्यासक संशोधक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाई हे असतात. गोंय राज्याच्या खाची कोनशांनी आयज गोंय सरकारान राबयल्यो तरेकवार येवजण्यो आनी तांचे फायदे दिसून येवपाक लागल्या. दुबळ्यांतल्या दुबळ्या वर्गाक सशक्त करपा दिकेन आनी तांकां स्वतंत्रपणान आपल्या पांयार उबे रावपाक संद दिवपा हेतान गोंय सरकारान लोकां खातीर स्वतंत्र वेवसाय उबारपा हेतान तरेकवार उपक्रम सुरू केल्या. साखळे वाठारांतल्या सुर्ला गांवांतल्या बायलांनी अशेच रितीन सरकाराच्या येवजण्यांचो लाभ घेवन ऑयस्टर मशरूम तयार करपाचो वेवसाय उबारला. आदल्यो शेतकी परंपरा वापरून एका काळार फक्त घर कामां मेरेन मर्यादीत उरपी ह्या बायलांनी आयच्या घरा आपलो स्वतंत्र उद्देग सुरू केला आनी हाचे पुराय श्रेय ती गोंय सरकाराच्या फुडारपणाक दिता. पळोवया तांचो हो प्रवास. एक दिसूच लागता तेका करपाक, पूण आमकां मागीर 1-2 म्हयने तरी तेचे मशरूम मेळटा. 2 ते 3 म्हयने तरी मशरूम मेळटा. आनी जे पळय कोणी आतां मशरूम त्या फावट घेतलेले तो लोक अजुनूय आमकां फोन करून विचारता बाबा मशरूम मेळटले का म्हण. ज्या गांवान ऑयस्टर मशरूम जाता त्या गांवान आत्मविश्वास फुलता हाची जाणविकाय करून दिवपी सुर्ला गांवांतली दर एक ऑयस्टर मशरूम तयार करपी आमची अस्तोरी. आमी हे मशरूम करता घरा कडेन आसताले. आतां एक आमकां काणेकर सरान मिटींग दवरली आनी थंयच्यान सांगलें तुमकां मशरूमाची ट्रेनींग दिता म्हणून. तेंच्यांनी आमकां एकच दीस ट्रेनींग दिला आनी थंयच्यान आमकां बियो दिल्यो तेंच्यांनी स्टार्ट करा म्हणून. मागीर आमी स्टार्ट केलो हो बिझनेस आनी बरें प्रॉफीट जाता आमकां. सांखळे मतदारसंघातलो सुर्ला हो एक ल्हानसो गांव. आयज त्या गांवान नवी क्रांती ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूमच्या रूपान जन्माक आयल्या. आमची खुबशीं बायलां हांगा बेकार आसली. आमी स्वयंपूर्ण मित्राक हे करून डिस्कस करून कशें कितें ही बेकार बायलांक रोजगार गावपाचे, तांकां कितें घर बसून कितें तांकां फायदो जावनी असो तेजेरूच वयल्यान बायफ संस्था आहा पळय तेणी हे मशरूमाची तांकां आयडिया दिली की तुमी घरा बसून हे प्रॉडक्ट हे करून विकूंक शकता. डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे सरकार सदांच बायलां सशक्तीकरणाचेर चडांत चड लक्ष दीत आयिल्ले आसात. म्हणून तर आमी आयज पळयतात की बायलां एकठांय येवन स्वयंपूर्णते करची वाटचाल व्हड्या उमेदीन करून स्वतः आत्मनिर्भर जावपाचो प्रयत्न करता. ऑयस्टर मशरूमचे कल्टिवेशन तयार करपाक थळावो स्वयंपूर्ण मित्र आनी थळाव्या पंचायतीचो तितलोच मोलाचो असो वांटो आसा. जेन्ना गांवान भोंवलो तेन्ना सरपंच म्हणली की थोडी बायलां तुका मेळोंक सोदता
तांकां घरान बसून कितें कितें करपाक जाय. आमी मिटींग घेतली गांवान वचून आनी ते बायलांचे प्रश्न विचारून घेतले, तेंचे प्रॉब्लेम कितें आहा. तेंचो मेन प्रश्न आसलो तांकां घर सोडून भायर वचूंक शकना. म्हणजे घरान बसून तांकां कशी आत्मनिर्भर करतली बायलां खातीर, त्या खातीर आमी तांकां CSR अंडर आमचे जे बायफ कंपनी जे CSR अंडर आमच्या राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यांतल्या तरेकवार विद्यालयांक भेट दिवन थंयच्या कर्मचारी आनी विद्यार्थ्यां सयत एक पेड़ माँ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत झाडाचे रोंपे लायले. नादोडाच्या सरकारी माध्यमीक विद्यालयांत थिवीच्या सेंट एन्स माध्यमीक शाळा तशेंच कोलवाळेच्या डॉ. आंबेडकर उच्च माध्यमीक विद्यालयांत तांणी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. ते भायर बार्देश विभागाच्या बायल आनी भुरग्यां उदरगत संचालनालया वतीन नादोडाच्या अंगणवाडीक भेट दिवन तांणी बेटी बचाओ बेटी पढाओ ह्या मोहिमेची जागृताय लेगीत केली. गोंय आनी गोंयकार कला तशेंच प्रतिभेन समृद्ध आसात, पण सगळ्यांकूच आपली कला वा प्रतिभा लोकां मुखार मांडून आनी तातूंतल्यान एक यशस्वी वेवसाय घडोवपाची संद मेळना. कांय वेळार गोंयच्या खाची कोनशान नदर मारल्यार आगळी वेगळी प्रतिभा आशिल्ले कलाकार दिसून येतात. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी कावरे गांवच्या भेटे वेळार थंयच्या एका थळाव्या कलाकाराची भेट घेवन तिणें तयार केल्ली कृत्रीम फुलां आनी तुऱ्यांची पळोवणी केली. तिची प्रतिभा पळोवन मंत्री फळदेसाय हांणी तिचें काम हस्तकला येवजणे अंतर्गत हाडून तिका फावो तो आदार दिवपाचें आश्वासन दिलें. आयज आमी आसात तो गांव कावरे, म्हजो ओरिजिनल गांव ज्या गांवान भितर म्हजो जल्म जालो आनी त्या गांवान भितर आयज हँडीक्राफ्ट ह्या आमच्या गव्हर्मेंट एजन्सीच्या तर्फे हे हँडीक्राफ्टांतल्यान बरे तरेन आर्टिफिशियल फ्लावर बुकेज तयार केल्ले आसात. खूप खूप अभिनंदन करता. विधी आमचे सरपंच तांच्या नेतृत्वा खाली आमचे सगळे महिला भगिनी आयल्यो आनी तांणी सुंदर अशे हे एक्झिबीट केल्ले आसात. हे तांचे टॅलंट, हे तांची क्रिएटिविटी म्हाका दिसता निश्चितच आमच्या ग्रामीण भागाक रोजगार दिवपाचे उपयुक्त ठरतले आनी हाचे फुडें वचून तांचें मार्केटिंग करपाचें, तांचें व्हॅल्यू एडिशन करपाचें आनी एक नॅशनल लेवलाचेर तांचें एक्झिबिशन भरोवपाची ही जबाबदारी आमची जावन आसा. हांव सरकारा कडेन तांचे हे सगळो उपक्रम आसा तो मांडटलो आनी तांकां सरकारान मदत करची आनी तातूंतल्यान तांचो धंदो तांच्या घरा कडलें काम. गोंयच्या खेळा मळार उत्कृश्ट कामगिरी करपी गोंयचो नामनेचो स्क्वॉश खेळगडो यश फडते हाच्या घरच्यांक मेळून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां 12.5 लाख रुपयाचो आधार निधी सुपूर्द केलो. 2028 वर्सा लॉस एंजलस हांगा जावपी ऑलिंपिक खेळा सर्ती खातीर तयारी निमतान यश फडते हाका अतिरिक्त आर्थीक आदार दिवपाचें आश्वासन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. बार्सेलोना ग्लोबल स्क्वॉश टूर 1 जिखून तशेंच अमेरिकेंत प्रतिश्ठीत स्किलमॅन भोवमान मेळोवन यश फडते हांणी गोंय तशेंच भारताचें नांव वयर काडलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून ताची तोखणाय केल्या. तशेंच गोंय सरकार प्रतिभावंत खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर आनी पात्र खेळगड्यांक गरजेचो आदार दिवपा खातीर वचनबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशान मुखार म्हळां. गोंयचे म्हायती तंत्रगिन्यान इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण संचालनालयाचे संचालक कबीर शिरगांवकर हांणी तुयेच्या इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर हांगा आयोजीत झाडां रोवपाच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. औद्योगीक वाठारांत लेगीत झाडां रोवपाचो उपक्रम राबोवन सरकार शाश्वत उदरगतीचेर भर दिता आनी आयज आयोजीत कार्यावळींत औद्योगीक वाठारांत सुमार 400 झाडांचे रोंपे रोवन फुडारान लेगीत तांचे संवर्धन करपाचो संकल्प घेता अशी माहिती शिरगांवकार हांणी ह्या वेळार दिली. We are carrying out a plantation drive at the electronic manufacturing cluster at 2M. So we are planting around 400 odd saplings of various species. And we thank Glenmark Pharma for this initiative of theirs. They are doing it under a CSR activity. As you must be aware, Honorable Chief Minister has a vision for a clean Goa, green Goa. So we are carrying forward this mission and trying to ensure that the vicinity around the electronic manufacturing cluster is green. We understand that industrial progress and कांय दिसां खातीर राज्यांतल्यान लुप्त रावल्या उपरांत पावसान परत एकदा गोंयांत काल सावन घसघशीत हजेरी लायली. तशेंच आयच्या दिसा खातीर हवामान खात्यान येलो अलर्ट लेगीत जारी केला. तशेंच 17 ते 23 जुलय मजगतीं हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या चडशा भागांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत खाशेलो अलर्ट जारी करूंक नासलो तरी आसतना पावस सक्रीय उरतलो.
मजगती गेल्या 24 वरांत सांगेमालान सगळ्यांत चड 133.5 मिलीमीटर पावस नोंद जाला जाल्यार वाळपण 122.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आता पळया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी देशातल्या पयल्या हायड्रोजन रेल्वे सेवेचे जाले लोकार्पण. जिंद ते सोनीपत मेरेन धांवपी ही रेल्वे पुरायपणान स्वदेशी पद्दतीन केल्या तयार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी चंदीगड राज्याक सुमार 4,700 कोटी रुपयाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट. चंदीगडात जाल्ली उदरगत राज्या मेरेन मर्यादीत उरनासतना हेर राज्यां मेरेन लेगीत पावल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाब राज्याक सुमार 5,470 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची दिली भेट. नागरिकांची सेवा करप सरकाराची आसा प्राथमिकता. माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी भाषिणी कार्यशाळेचे केले उक्तावण. गोंयच्या सर्वसामान्य मनशाक आपल्या कोंकणी भाशेंत सरकारा मेरेन पावोवपाची भाषिणी उपक्रम दिता संद. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयचे नामनेचे स्क्वॉश खेळगडो यश फडते हाका सुपूर्द केलो आर्थीक आधार. निधी 2028 जावपी ऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जावपाक अतिरिक्त आर्थीक आधार दिवपाचे दिले आश्वासन. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.